बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. गुड इवनिंग. हेच्याच खातीर की आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो हांव 6:30 सुमार स्टार्ट करता. तर हय सांजची न्ही आतां 6:30 जाल्या आनी आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आयज हांव इतले लेट स्टार्ट करता. अशें ना की आयज दीसभर रेस्ट घेतलें एंड ऑल, तशें कांय ना. जी कितें मॉर्निंग रुटीनाची जावं दीसभर जें कितें काम हें तें आसता पळय सगळें केलें आनी आतां म्हटलें सुसेगाद व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. सुसेगाद व्हिडिओ स्टार्ट करया हें चिंतलेलें, अशें ठरयलें की चल म्हळ्यार अशी गडबड नाका, सुसेगाद व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. बट इतलें सुसेगाद हें चिंतून आशिल्लें, अशें चिंतलें जेवन बिवन सुशेगाद मागीर व्हिडिओ स्टार्ट करया अशें म्हणून. पण करता करता टायम पळयात हांगासर कितलो जालो तो तुमकां दिसता आसतलो पळयात. 6:30 जाली आनी व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतां इतलें लेट असो स्टार्ट करता. आयज हांव तुमच्या वांगडा ना म्हजो रुटीन ना म्हजें तें डेलीचें झंझट हें तें कांयच ना. तर आयज तुमच्या खातीर हांव घेवन येयला सामको डिफरंट असो व्हिडिओ. आनी तितूंत भितर कांयशे जाणांले कांयशे क्वेश्चन्स आशिल्ले, कांयशे डिमांड्स आशिल्ले, ते बीन सगळे जे आसा पळय ते हे व्हिडिओन हांव फुलफील करपाचें ट्राय करतलें. सो तेच तुमचे सगळे क्वेश्चन्स तुमचे कांयशे डिमांड्स जे आसा पळय ते मायंडान धरून म्हटलें चल हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो तुमच्या मेरेन आयज घेवन येवया अशें म्हणून. हितून तुमकां न्ही खुबशे वरायटीज पळोवपाक मेळटल्यो. वॉर्ड्रोब हांव कसो ऑर्गनायज करता, कशें सेट करता, कशें स्टोर करता, कितें वापरता कितें ना. आतां म्हाजी इतली बडबड हें तें आयकून तुमकां खूब जाणांक खुबशे क्वेश्चन येयले आसतले की हांव आयज कित्याक करपाचें तरी कितें आसा काय म्हणून. तर पळयात मेन म्हटल्यार न्ही खूब जाणां म्हाका फाटल्या दिसांनी क्वेश्चन करतालीं. फाटल्या दिसांनी न्ही काल सुद्दां म्हाका एक कमेंट आयला की तूं वॉर्ड्रोब जो आसा पळय न्हू तो ऑर्गनायज करपाक कसले कसले ऑर्गनायझर वापरता हें आमकां प्लीज सांग, तुवें खंयच्यान घेतल्या हें लिंक बी दी अशें म्हणून म्हाका न्ही कमेंट आयिल्लो. सो म्हटलें चल तुमच्या वांगडा तें सगळें शेअर करया. आनी जेन्ना पयलीं हांवें तुमकां सांगलें म्हटल्यार हांवें बेळगांवच्यान साडयो हाडल्या हें हाडलें अशें म्हणून लास्ट टायम जेन्ना हांव नोव्हेंबराक बेळगांव गेलें पळय तेन्ना तुमच्या वांगडा हांवें तो शॉपिंगाचो व्हिडिओ शेअर केले. पण तेच्या नंतर म्हाका खूब जाणां विचारत आशिल्ले की तूं इतल्यो अश्यो साडयो बीन तुजे कडेन आसा, तूं वरायटीज ऑफ साडयो न्हेसता. थँक्यू तुमकां तुमी अशें म्हणलें म्हणून पयलीं म्हटल्यार. सो त्यो वरायटीज ऑफ साडयो ज्यो आसा पळय त्यो तूं कश्यो स्टोर करून दवरता हें बी सगळीं जाणां म्हाका विचारतालीं, कशी फोल्ड करता कितें करता. सो तेच्याच वांगडा म्हटलं म्हाजो वॉर्ड्रोब जो आसा पळय न्हू तो बी मातसो क्लीन जातलो असं म्हणून. ह्या दिसांक खूब अशें वचप जालें, खंय खंय भोंवप जालें, हांगा थंय घरा वच हें कर तें कर, हळदी कुकूम हें तें म्हळ्यार खुबशे साडयो हें तें काडप घालप जालें, कपडे खुबशे जे काडप घालप जालें. आनी मागीर दवरिता आसतना न्ही बेजार येता, म्हळ्यार अशें काडटा आसतना खंय वयता आसतना रेडी जावपाक बरें आसता, मागीर तें रिटर्न दवरिता आसतना बेजार येता. सो तें अशेंच करून फोल्ड करून मिसमॅच करून कबड सामकें जें आसा फूल करून दवरलां. अशें दार ओपन केलें कितें ना कितें आंगार पडपाकच जाय. अशें ना की पोटली मारून दवरिली ना, खरें सांगता फोल्ड करून दवरला. अशें पोटली मारून दवरप बी इतलें मॅसीव वॉर्ड्रोब तुमकां ना म्हाजें मेळटलें ना म्हाज्या घोवाचें मेळटलें. आमी न्ही अशें फोल्ड करून दवरता तें मागीर एकामेकाचें स्टॅक करून पडटा खरें, बट ओके फोल्ड करून रितीन दवरिता. तशें दवरलेलें आसा, दार ओपन करतना 1-2 ड्रेस तरी पडटाच पडटा अशें करून. सो दाखयता तुमकां म्हाजें बिफोर एंड आफ्टर वॉर्ड्रोब जो आसा पळय न्हू तो. सो चलात तर चड टायम वेस्ट करिनासतना या कांयशे जाणांचे डिमांड्स फुलफील करता, कांयशे जाणांचे क्वेश्चन्स जे आसा पळय तांकां बी आन्सर करता. खूब लेट जाल्लो आसा, 6:30 जाल्या. तर एक वरभर लागून हें जें आसा पळय तें हांव क्लिनिंगाचें म्हजें काम जें आसा पळय तें कंप्लीट करून काडटा. सो चलात तर हांणी चड टायम घालिनासतना या बेडरुमान आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया. सो चलात तर या. सो एज यू ऑल नो हो आसा म्हजो वॉर्ड्रोब. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, खुबशे जाणांनी तुमी खुबशे व्हिडिओन पळयलां. तर ओपन करून दाखयता. इतलें हांसनाका मातशें, कित्याक की म्हाजो वॉर्ड्रोब इतलो मॅसी हें हांव सुद्दां केन्ना इमॅजीन करपाक शकना. बट ओके केन्ना केन्ना गडबडीन अशें जाता की मेळना क्लीन करपाक. पण अशें करून तुमकां सांगलें पळय न्हू त्या प्रमाणे अशें करून गुटले करून मारलें ना, सारकें फोल्ड करून शिस्तीन कपडे आसा बट सॉर्ट करून दवरले ना. अशेंच मिक्स जे आसा पळय न्हू फंक्शनल आनी हें मिक्स आसा. हें पळयात हांगासर लागींच्यान दाखयता तुमकां. तर हें हांगासर तुमी पळोवपाक शकता. कपडे जे आसा पळय न्हू ते हांव सॉर्ट करून एंड ऑल दवरता. बट हें पळयात कशे कपडे जे आसा पळय वयल्यान सकयल म्हटल्यार फुल्ल भरून आसा. सो आयज न्ही हें हांव सगळें सॉर्ट करता आनी सारकें सगळें क्लीन जें आसा पळय तें करून घेतलें. सो पयलीं न्ही कबड जें आसा पळय तें फुल्ली खाली करून क्लीन करून घेवया. सो पयलीं तो वावर जो आसा तो ओके चलो स्टार्ट करया.
वॉर्ड्रोबनी क्लीन करपाक स्टार्ट करच्या पयलीं 1-2 सेकंदां खातीर स्कॅन केलो की कितें करूं आनी खंयच्यान करूं काय म्हणून. मागीर म्हटलें आसूं पयलीं एटलीस्ट भायर तरी काडून घेवया कपडे, मागीर जे लायता दवरता ती वेगळी गोश्ट अशें म्हणून. आनी हांवें कितें केलें, जे पळय कपडे हांव अलमारींतल्यान जावं कबडांतल्यान भायर काडटा पळय ते काडटा आसतना सोमते सॉर्ट करून काडले की हे लेगिंग्स, ह्यो जिन्स, हे टॉप्स, हे कुर्ता, ह्यो साडयो, हे ब्लावज अशें करून न्ही सगळें हांवें सॉर्ट करून एकार एक काडून दवरलें. मागीर ते हो खंय पडला तो खंय पडला म्हणून सोदपाक नाका न्ही, कित्याक की भायर काडलें की ना ते रासभर कपडे जाता अशें म्हणून. सो काडटा आसतना सॉर्ट करून काडलें की ना बऱ्याक पडटा. मागीर दवरीत आसतना फोल्ड करून सारकें घडी करून दवरली, बट भायर काडटा आसतना पयलीं म्हटल्यार सारकें हें करून घेतलें. सो आनी कितें जाता, हांव भितर न्ही टावल बी घालता पोनाक जो आसा तो, अशें करून कितें मॅट्स आनी पेपर घालना, जस्ट टावल घालता. सो ताका लागून बऱ्याक पडटा, तितलें क्लीन करपाक पडना. हे पळयात हांगासर वयले जे हँगलाक घातलेले कपडे आसा पळय ते तशेंच आसा. इतलेच कुडक्याक जे कपडे आशिल्ले पळय ते हांवें खाली केल्या. आनी हे पळयात सकयले बी सगळे तशें आसा. हे इतलेच कुडक्याचे कपडे कितले ते तुमकां दाखयता. हे इतले सगळे कपडे जे आसा पळय न्हू, हे हांगासर हे सगळे कपडे हे इतल्याशा जाग्यान भितर आशिल्ले. तुम्ही इमॅजिन करपाक शकता जाल्यार पळयात इतले सगळे कपडे घुसोवन दवरलेले. सो ते आतां हांव सगळे सॉर्ट करता आनी जाग्याचे जाग्याक जे आसा पळय ते दवरून घेता. सो एकदां कपडे सॉर्ट करून काडटा आसतनाच काडले की ना म्हाज्या खातीर खूब इजी जालें. नाजाल्यार ते अर्दे कपडे हांगा पडलेले आसता आशिल्ले, अर्दे कपडे तेच्या पोनाक पडलेले आसता आशिल्ले. सो तसलो सगळो मॅस आनी हो सगळो क्रिएट जालो ना, बट ओके मातशें इजी जालें. सो मागीर हांवें जे कितें कपडे जे कडेन दवरुपाचे आशिल्ले, खंयचे पावचान घालपाचे, खंयचे कवरान घालपाचे ते पयलीं घालून घेतले आनी मागीर न्ही कबडान घालून घेतले. आनी हांवें कितें केलें जाणा, कबडान घालता आसतना अशें म्हळ्यार एक ट्रीक जी आसा पळय ती यूज केली. कितें जाता जाणा, आमचे मे बी म्हाजे कडेनच जाता काय तुमच्या वांगडा जाता खबर ना. इफ सपोज तुमच्या वांगडा जाता जाल्यार तुमी कमेंट करून सांगात. वयले कपडे जे आसा पळय तेच घालप जाता आनी जे कपडे पोनाक पडून उरता पळय ते थंय पोनाकच पडप अशें उरता, तशेंच उरता. हात लावप जायत ना आनी ते घालप जायत ना. जे हाती कडेन वयर कपडे मेळटा पळय तेच घालप जाता. म्हणून हांवें कितें केलें, आतां दवरीत आसतना जे कितें पोनाक कपडे पडलेले, जे खूब टायम घालूच ना, यूज करूच ना अशे कपडे जे दिसता, जावं थोडे कपडे जे अशे दिसता जे मन येयना न्ही खूब घालपाचे परत आनी ते ओडोवपाचे, डिक्लटर करपाचे बी मन येयना. सो ते कपडे पोनाक घालून दवरले. आनी जे घालपाचे अशें दिसता, जावं जे खूब टायम जालो घालूना अशे जे कपडे आसा पळय ते वयर घातले, म्हळ्यार वयर दवरले घडी करून दवरीत आसतना. सो मागीर आतां जेन्ना हांव कपडे घालपाक वतलें पळय तेन्ना मातशें बऱ्याक पडटलें. नाजाल्यार कितें जाता, कपडे खूब आसता पण लोकांक कितें दिसता पळयतल्यार कितें हेजे कडेन 4च आसा, हे तेच रिपीट करता अशें दिसता न्ही मागीर पळयतल्याक. सो मे बी तुमच्या वांगडा बी अशें जाता आसतलें काय म्हाज्याच वांगडा हे सगळे गोश्टी जाता खबर ना. पोंदचे कपडे पोनाकूच उरता, फाटले कपडे फाटल्यानूच उरता आनी जे कितें हाती कडेन मेळटा गडबडीन ते हाती कडलेच वयर दिसता तेच काडून घालप जाता. सो ताका लागून हें हांवें आतां अशें करून उलटा पुलटा करून दवरलें. सो आनी एक म्हाका तुमचे कडल्यान हेल्प जाय आशिल्ली. आतां कितें आसता, आमचे बायलांचे ब्लावज म्हणल्यार आमी आतां पॅडेड ब्लावज शिवता न्ही. सो प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात की तुमी पॅडेड ब्लावज जे आसा पळय न्हू ते कशें स्टोर करता. हँगलाक लावन दवरुपाचे भायर. सो हँगलाक लावन दवरुवप हें म्हाजे कडेन ऑप्शन सद्याक तरी अवेलेबल ना. सो ताका लागून प्लीज तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा की तुमी पॅडेड ब्लावज जे आसा पळय, जे कप्स आमी घालूनच शिवता, म्हणल्यार अटॅच करूनच शिवता पळय, ते तुमी कशें स्टोर करून दवरता हें म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात. कित्याक की हँगलाक लावन दवरिता पळय न्हू तें ऑप्शन खबर आसा म्हाका, बट ते म्हाजे कडेन सद्याक अवेलेबल ना ऑप्शन. हेकाच लागून की तुमी तर पळयलां म्हाजे कडेन हँगलाक लावन दवरपाक जागो ना. कित्याक खुबश्यो साडयो ज्यो आसा पळय त्यो हांवें हँगलाक लावन दवरल्या. म्हाका न्ही ते फक्त स्टोर करून दवरुपाक जाय. सो खुबदां हांवें ट्राय केली खुबशे भशेन दवरुपाची, बट पॉसिबल जायना. ते एक तर चिड्डतात, प्रेस जाता आनी तशें जे ब्लावज आसता पळय ते मातशें सुटसुटीत दवरुपाक पडटा न्ही, तेंचेर वेट बी घालनासतना, चिड्डयनासतना. बट म्हाजे कडेन तें पॉसिबल जायना. हांवें खुबदां ट्राय केली दवरुपाची, एक 2-3 ऑप्शन्स क्रिएट करून बट स्टील जालें ना. आतां म्हटलें तुमी म्हाजी फॅमिली मेंबर्स आसा, सो तुमकां विचारया की तुमी कशें स्टोर करता. तुमचे कडेन जर कितें आयडिया आसा जाल्यार तुमी म्हाका सांगली न्ही जाल्यार खूब हेल्पफूल अशी ठरतली अशें म्हणून. सो प्लीज कमेंट करून सांगात. तर म्हाजो वॉर्ड्रोब जो आसा पळय न्हू तो हांवें सेट केला. म्हटल्यार कशें खबर आसा, कपडे न्ही खूब आसा आनी खुबशे कपडे जे आसा पळय ते डिक्लटर न्ही करत आसा. म्हणून आयज आनी हे खेपे हांवें अशें चिंतलें की ना आतां आनी कांय काडचें ना आनी आशिल्ले तशें न्ही कपडे जे आसा पळय ते सेट करून दवरल्या.
म्हटल्यार कशें जाता ना, ऑर्गनायझर्स बीन यूज केले न्ही जाल्यार वेगळ्या रितीन सेट करप जाता आनी अशें एकामेकाचेर स्टॅक करून दवरिल्ले न्ही ते वेगळ्या रितीन जाता. कितलेय बरे भशेन तूं स्टॅक कर, कितली बरी घडी कर, ते कपडे जे आसा ते तशेंच दिसता ऑड दिसलेल्या भशेन. बट स्टील हांवें केला आनी ते एवरी एक विकान, एक वीक जावं 1.5 विकान 2 विकान कपडे जे आसा ते सेट करचेच पडटा. सो तो डिफरंट पार्ट ते जाले, सगळे सेट केले. ओके, आता मेन म्हटल्यार जे क्वेश्चन्स आशिल्ले पळय न्हू ते अशें आशिल्ले की तूं साडयो जावं बाकीचे खंयचे ऑर्गनायझर जे आसा ते वॉर्डरोब सेट करपाक यूज करता. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार हांव न्ही स्पेशली हांवें ऑर्गनायझर जे कितें परचेज केल्या पळय न्हू वॉर्डरोब सेट करपाक ते म्हटल्यार हे जे साडी बॉक्सीस जी आसा पळय न्हू, ही जी तुमकां हांगासर 2 दिसता पळय ती, एक हे आनी एक जे आसा पळय न्हू ते पळय हे 2 टायपाचे आसा. म्हळ्यार सेम फर्स्ट जे आसा पळय ते हांवें हे ऑर्डर केल्ले, एक मिनिट, फर्स्ट जे आसा पळय ते हांवें हे ऑर्डर केल्ले, मागीर नेक्स्ट टायम ऑर्डर केले पळय तेन्ना हे केल्ले हांवें. सो हेजे लिंक जे आसा पळय न्हू ते इफ सपोज पॉसिबल जालें न्ही जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता, कमेंट बॉक्सान पिन करता. इफ पॉसिबल जाता जाल्यार हांवें फ्लिपकार्टा वयल्यान घेतलेले हे दोन्ही जे प्रॉडक्ट आसा पळय न्हू ते बरे आसा. क्वॉलिटी बी जी आसा पळय एकदम मस्त आसा. हे तरी मातशें म्हणजे आता खूप वर्सां जाली, हेका ऑलमोस्ट 4 वर्सां जाली हांव यूज करता आनी हेका 2-2.5 वर्सां अशी जातली. बट 2 वर्सां तर कमी झाल्याच. बट हेजी क्वॉलिटी जी आसा पळय इतली मस्त आनी इतले हे आसा ना, खंयच काय हे जावचें ना, डबल चेन एंड ऑल. आनी मेन म्हटल्यार कितें हे हांगासर अशें करून ट्रान्सपरंट असल्या कारणान न्ही तुमी हांगासर कितें कितें दवरला सगळे सारखे रितीन दिसता. सो बऱ्याक पडटा. म्हटल्यार हांवें कितें केल्लें लग्ना कडेन न्ही साडयो ज्यो आसा पळय त्यो ट्रान्सपरंट हितून पॅक केल्ल्यो आनी ते तश्योच दवरलेल्यो. मागीर ती कितें जाता ट्रान्सपरंट हितून दवरले न्ही इवन साडी कवर सुद्दां आमी जी घेता पळय जितून आमी सिंगल साडी दवरता तितून बी सेम जाता. अशें करून कोमट असो वास येयल्ल्या भशेन बी जाता. प्लास्टीक न्ही ते फायनली तापले की ना मागीर हे जाता. सो मागीर ते एक वेगळोच असो साडयांक वास येयल्ल्या भशेन जाता. सो तेका लागून हांव साडी कवर्स जी आसा पळय ती वापरना, डायरेक्टली अशें साडी बॉक्सीस जे आसा पळय ते घालता. साडी कवराक कितें जाता वयल्यान जे आसता पळय ते ट्रान्सपरंट येता न्ही सो तेका लागून ते प्लास्टीक तापता. हे सगळं कपडो फक्त इतलेच कुडक्याक जे आसा पळय न्हू ते प्लास्टीक. सो तर सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार साडी बॉक्सीस जी आसा पळय फक्त तीच हांव एज अ ऑर्गनायझर म्हणून यूज करता. हेच्या भायर हांव कांयच यूज करना. तुम्ही तर म्हाजो आतां वॉर्डरोब पयलो सेट करता आसतना कांयच हांवें यूज करूना. सगळे जे आसा पळय ते अशेंच स्टॅक करून दवरिता आनी हँगलाक घालता. आनी हेच्या भायर हांव कांयच अशें यूज करना वॉर्डरोब ऑर्गनायज करपाक. ना म्हाज्या वॉर्डरोबान ना तेज्या सायडीन तेजे बी कपडे जे आसा पळय ते हांव अशेंच दवरिता. कितले हितू ऑर्गनायझर्स तुम्ही घाला कितेंय करा, म्हाका म्हळ्यार म्हाजे सांगता तुमकां कितले ऑर्गनायझर्स यूज कर कितें कर कपडे कशेच सारखे हे जायत ना उरत ना. एक दोन काढले की ना कपडे हे बिस्कटात मागीर ते ऑर्गनायझर म्हणून धुवन पूस निवळ कर ते आनी वावर नाका म्हणून हांव अशेंच दवरिता. सो हांव हेच वापरता आनी हेच्या भायर कांयच वापरना. तर सेकंड क्वेश्चन जो आशिल्लो पळय तो असो आशिल्लो की घागरे हांव कशे दवरिता आनी कशे हे करता स्टोर करता आनी कशे मॅनेज करता काय म्हणून. तर घागरे सुद्दां न्ही हांव अशें करून न्ही हितूनच दवरता. म्हळ्यार हे जे साडी बॉक्स आसा पळय न्हू हितूनच म्हाजे घागरे बी आसा. दाखयता तुमकां हांवें कशे हे केल्या ते सेट केल्या ते. हे पळय हे सगळे घागरे, एक मिनिट आं, हे जे हांगासर तुमकां दिसता पळय हे सगळे घागरे हे अशे रितीन न्ही हांवें फोल्ड करून हितून घालून दवरले. तर कशे फोल्ड केल्या पळय ते दाखयता तुमकां एक काडून. हे पळय घागरो जो आसा पळय न्हू तो डबल फोल्ड केलो तेजी न्ही बारीक अशी करून घडी केली. ओके, आनी जी अशी करून ओपन पार्ट आसा पळय तो असो करून हांगा भितर घालून अशें करून न्ही हांव सेट करता. हे पळय हे इतले म्हाजे कडेन ऑलमोस्ट 20 सुमार घागरे आसतले. आनी अशें करून सेटींगचे घागरे जे आसा पळय ते आनी आसा म्हाजे कडेन. हे सद्या 2च हितून आसा. बाकीचे जे सेटींगचे घागरे यूज जायना पळय ते हांवें सेपरेटली काडून दवरला. म्हणजे जे कपडे सामके रेरली यूज जाता पळय तितून भितर आसा जितून ब्लाउजीस बी थोडेशे आसा जे हांवें लग्ना टायमार बी शिवल्ले प्लेन जे आमी रुबियाचो कपडो जो म्हणटा पळय तशें वायल्यार बी घालपाक म्हणून ते आतां यूजच जायना. ते घागरे म्हळ्यार ते ब्लाउज दवरले थंय हांवें घागरे बी दवरले. आतां म्हण तूं वायलांचेर ब्लाउज बी येता न्ही अशें म्हणटा तशेंच पडून आहा. आनी सेटींगचे घागरे न्ही हांव फक्त नेटेड म्हाजे कडेन साडयो ज्यो आसा पळय तेजेरूच यूज करता. ना जाल्यार जर तुमी नॉर्मल ह्यो आमच्यो सिल्काच्यो बी साडयाचे जर सेटींगचे घातले न्ही गरमे दिसांनी बी तर वाटच लागली म्हणपाची. सो हे पळय हांव न्ही कलर वायज सॉर्ट करून दवरता. म्हटल्यार कशें खबर आसा
सो आता हे येल्लो कलरचे घागरे. सो हे येल्लो कलरचे घागरे जे आसा पळय ते चारय शेड्स म्हजे कडेन ऑलमोस्ट 4 शेड आसा येल्लो कलरचे. ते चारय शेड्स जे आसा पळय ते एक कडेन आसा. त्याच्या नंतर हे ऑरेंज सिमिलर शेड्स जे आसा पळय तशें हांव शेड्स वायज सॉर्ट करता. सपोज आता एक खंयच्या साडयेचेर पिंक कलरचो घागरो जाय जाल्यार पिंक कलरान म्हाजे कडेन ऑलमोस्ट हे 3 ऑप्शन्स आसा. सो खंयचो कलरचो साडयेर घागरो वता ते बऱ्याक पडटा न्ही पळोवपाक. एक घागरो हांगा दवरलो, 2 घागरे हांगा दवरले जाल्यार न्ही होच दिसता आमी होच काडटा घालता न्ही. सो ताका लागून म्हाजें तशें समटायम्स कन्फ्युजन जाता. ताका लागून हांव अशें करून दवरिता. ब्लू कलरान हे 2 आसा. डार्क कलर्सान हे 4 शेड्स आसा म्हाजे कडेन. ब्रावन, मरून, ब्लॅक आनी डार्क ग्रीन. मोबायलाचेर मातसो लायट दिसता बट एक्चुअली खूब शेळ्या कलर जसो आसता पळय तसो आसा. मागीर ग्रीनान भितर हे 2 शेड आसा. व्हायटान एक कॉटन आसा, एक सॅटीन आसा. अशें करून हे जे घागरे आसा पळय न्हू ते हांव कलर वायज सॉर्ट करून दवरिता अशें हे साडी बॉक्सान घालून. सो बऱ्याक पडटा, इजी वता. एक साडी काडली खंयचो लागता तो म्हळ्यार खंयचो वता तो तेजेर पयलो घागरो काडलो बरें जाता. नाल्यार ते अशें करून मिक्स मॅच करून दवरले न्ही खूब प्रॉब्लेम जाता. आणि त्याच्या भायर नेक्स्ट मोस्टली आस्क क्वेश्चन म्हणल्यार असो की तूं साडयो ज्यो आसा पळय त्यो कश्यो दवरिता काय म्हणून. हांवें तुमकां पयलीं बी एकदां सांगल्यो वायलां आनी ज्यो आमच्यो अश्यो करून बेश्ट्यो खंय लागीं देवळांनी बी वता आसतना न्हेसपाच्यो सामक्यो सिंपल साडयो ज्यो आसता पळय त्यो हांव हँगलाक लावन हँग करता. आनी बऱ्यो साडयो ज्यो आसता पळय त्यो अश्यो करून घालून दवरिता साडी बॉक्सिसान. हे पळय हांगासर अशे साडी बॉक्सीस आसा तितून घालून दवरिता. आनीक मागीर अशें करून साडयो ज्यो आसता पळय तितून ब्लावज बीन घालून दवरता. म्हळ्यार आतां हे साडये वयलो ब्लावज दुसरे खंयचे साडयेर वचना हेजेरूच वताले सो तो हितूनच घालून दवरता. आनी जो कॉमन ब्लावज आसता जो एक ब्लावज जो 2 कडेन 2 साडयांचेर बी वता पळय तो हांव सेपरेटली असो करून पावचान घालून दवरता. आनी म्हाका एका व्हिवरान कमेंट केल्लो की अशें करून ज्यो बीडेड साडयो आसता पळय जेंकां लायट अशें बीड वर्क अशें करून सिक्वेन्स बीन ज्यो आसता पळय अशें करून त्यो तूं कश्यो स्टोर करता काय म्हणून. तर पळयात कितें करता जाणा साडी दाखयता तुमकां. आतां हे साडी बॉक्सिसान हांवें साडी घातल्या जाल्यार हांव कितें करता अशें करून सिक्वेन्साच्यो बी साडयो ज्यो आसता पळय न्हू त्यो एक तर सामक्यो मुळाक घालता म्हळ्यार पोनाक घालता नाजाल्यार वयरूच दवरता टॉपार मोदी घालना. आनी घालता आसतना कितें करता जाणा आतां पळयात ह्यो म्हाज्यो बाकीच्यो सगळ्यो साडयो अशें करून तितून ब्लावज घालून दवरिता हांव फोल्ड करून दवरता. हे सगळ्यो साडयो म्हाज्यो पळय हितून ब्लावज आसा हांव अशें करून फोल्ड करून दवरले साडयो न्ही बॉक्सान घालून. आनी जेन्ना पळय म्हाका आतां ही साडी दवरुपाक जाय आतां ह्या सायडीच्यान मातशें लायट अशें सिक्वेन्स आसा अशें रेर ह्या सायडीच्यान खूब आसा ती सायड न्ही हांव वयर करतलें. आनी घालता आसतना हांव कितें करतलो असो करून हो ओल्ड हँकी रुमाल बी जो आसता पळय आमचो किंवा कसलोय असो कडेन तुमचे कडेन वायलाचो कुडको कितें अशें करून जे पातळ मटेरियल आसता न्ही कॉटनचे हांव ते यूज करता. तुमी पेपर सुद्दां यूज करपाक जाता बट पेपराक न्ही मातसो टायम जालो की ना एक वेगळोच वास येवपाक लागता. सो ताका लागून हांव पयलीं पेपर यूज करतालें आतां अशें करून लायट अशें जेंट्स हँकी जावं आमचे लेडीज हँकी सुद्दां आसता पळय ते अशें करून घालता फूल कवर करून घेता. आनी तेज्या वयल्यान न्ही मागीर ही अशी करून साडीची आसा पळय ती दवरता. आनी मागीर हे पॅक करपाचें. तुमी जर जाय जाल्यार न्ही हांगच्यान वयल्यान सुद्दां एक घातल्यार जाता बट कितें आसता हे अशें करून लायले की ना आमी वयर हेजेर हांव कांय दवरिना न्ही सो हे अशेंच उरता. बट साडी पोंचान हांव कित्याक घालता की हे न्ही एका सिक्वेन्स जे आसा पळय ते एका घश्टतात तेही ही पोंची साडी जी आसा पळय ती बी पिड्यार जाता सुता येता आनी हे बीन पडपाक लागता. सो ताका लागून न्ही हांव सिक्वेन्साच्यो साडयो ज्यो आसा पळय त्यो अशें करून दवरता. म्हाज्या एका व्हिवरान म्हाका कमेंट केल्लो की सिक्वेन्साच्यो साडयो ज्यो आसा पळय त्यो प्लास्टिकान कित्याक घालनाका म्हणून. लास्ट टायम जेन्ना दाखयल्ले तेन्ना प्लास्टीक न्ही हांव मोस्टली एवॉयड करता साडयो बिडयो घालपाचें कित्याक की ताका एक कसलोसो वास येता ताका लागून. अशें करून साडयो घातले की ना हे आमचे दामरा गुयो नॅप्थलिन बॉल्स जाका आमी म्हणटा पळय न्हू ते एक साडी बॉक्सान एक हो असो करून वडयता पॅक करता दवरता कांयच जायना. आनी तुमकां तर खबर आसा एवरी 3 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान 6 म्हयन्यान जेन्ना याद येता पळय तेन्ना हे चेंज करता मिन्स साडयो चेंज करना मातशें ते काडून वाऱ्याक उडोवप मातशें तेंची घडी जी आसा पळय ती उलटी फोल्ड करप ते सगळें करता न्ही. सो ताका लागून चलता. आनी हांव प्लास्टीक मोस्टली एवॉयड करता अशें साडयो बिडयो घालून दवरपाक किंवा कबडान दवरप सुद्दां. खंय केन्ना रॅरली अश्यो साडयो बी आसतल्यो ज्यो प्लास्टिकान आसतल्यो बट मोस्टली आसना म्हाज्यो. आनी हे नॅप्थलिन बॉल्स जे आसा पळय न्हू जेका आमी डांबर गुळी म्हणटा हे सामके युजफूल. म्हाका तर हे लागताच लागता. इजिली हे खंयच्याय शॉपार कितें खंय मेळटा हांव बागायदारांतल्यान हाडटा. आतां हे 100 ग्रामाचे पॅकेट जे आसा पळय ते 19 रुपीसान बागायदारान
हे पळयात तुम्ही रेट पळोवपाक शकता हांगासर 19 रुपया. सो हे थोडे हांवें यूज केल्या आनी थोडे अशें करून केन्ना केन्ना यूज करता, अशें करून एक एक घालून दवरता. कोबट असो वास येयना आनी बारीक असो कितें कॉक्रोचीस कितें अशें जावपाक पावना कबडान. आतां न्ही हे सगळे बॉक्सिसान एक एक घालपाचे प्लस वॉर्ड्रोबान एक एक दवरुपाचें की काम जालें. सो हो पळयात आफ्टर लूक म्हज्या कबडाचो. कपडे स्टॅक करून दवरल्या कारणाने थोडेशे मॅसी दिसता, बट ओके, म्हाज्या रितीन हांवें सारकें केलें आनी हांव सॅटिस्फाय आसा हेजेर. हे जे कितें केलां पळय न्हू हांवें तेजेर. ओके, चलात जालें, फायनली करपाक जाय म्हणून सेट जालें. आतां ते सायडीन तेजे पळोवया फाल्यां परत केन्ना कसो टायम मेळटा तेन्ना. सो फायनली म्हजें जालें. वॉर्ड्रोब जो आसा पळय तो सेट करून सगळें सेट केलें आनी टायम बी जो आसा पळय तो 7:30 जाली. 6:30 स्टार्ट केल्लें, 7:30 जालें, 1 वर लागलें म्हाका सगळें सेट करपाक. ओके, म्हजी सायड जी आसा पळय ती सगळी सेट केल्या. आनी अशें ना की हे जे तुमकां इतले कपडे हांगा दिसल्या पळय इतलेच आसा म्हणून. हे न्ही फकत म्हटल्यार जे कुर्तास एंड ऑल जे आसा पळय तेच, आनी हँगलाक लायल्या तितल्योच साडयो. आनी तेजे सायडीन जो सकल्लो पार्ट आसा पळय, सकल्लो कंपार्टमेंट, तो बी हांवें कॅप्चर करून दवरला. सो असो आशिल्लो आयचो म्हजो हो व्हिडिओ. कांयशे तुमचे क्वेश्चन्स जे आसा पळय तांकां तुमकां आन्सर्स बी मेळ्ळी आसतली. वॉर्ड्रोब जो आसा पळय तो ऑर्गनायज केला. पळोवया आतां हेजो केन्ना करप जाता तें करतलें बेगीनच, कित्याक की म्हाका मॅसी अशें सगळें दवरप आवडना. सगळें सिस्टमॅटीक जाग्याच्या जाग्याक दवरलें बरें दिसता. ती वस्त त्याच जाग्यार सांपडली की ना खूब बरें दिसतना. तें सोदपाक पडलें की ना खरेंच खूब चिडचिड जाता. अशें करून मॅसी सगळें गुटलां मारून दवरलां हें तें पळयतना तकली म्हाजी खरेंच पिड्यार जाता. कितलोय बरो मूड आसा तकली पिड्यार जाताच. म्हाकाच न्ही, अशें ना की म्हाकाच लाय, तेका बी न्ही अशें करून सगळें सारकें शिस्तीन जाग्याच्या जाग्यार दवरप खूब अशें आवडटा. तेका दवरिता तो सेट करून. बट कितें आसा ते कपडे सारके दवरप हें करप हें दादले मनशाक किंवा चेडे भुरग्याक जमना न्ही एवरी टायम. तरी तो हांव जेन्ना पळय तेचें कितें सारकें करपाक एंड ऑल तेन्ना येता तो हें अशें दवर तें तशें दवर, हांगा दवर थंय दवर अशें म्हणून सांगपाक करता. तेका बी आवडटा. चड जर मॅसी जालें आनी हांवें हातूच लावना न्ही जाल्यार आपूण बी केन्ना केन्ना ओपन करून आपूण सारकें करता अशें म्हणून येता. मागीर म्हाका येवपाक पडटा ती वेगळी गोश्ट, बट करता. तेका बी आवडटा. कपड्याच्याच बाबतींत न्ही सगळ्यो गोश्टी अशें करून खंय घरांक जी वस्त ज्या जाग्यार आसपाक जाय त्या जाग्यार आसले आमकां दोगांक खूब आवडटा. अशें खूश आमी दोगांय. तर असो आशिल्लो आयचो व्हिडिओ क्लिनिंगाचो, वॉर्ड्रोब क्लिनिंगाचो. चलात तर मेळया असोच आनी नवो व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवी आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.